गोंयांत हिंदू चेतना संगमाक मुखेलमंत्री गणवेश घालून गेल्लो। हातूंतल्यान मुखेलमंत्री आपूण RSSचो मनीस म्हूण जनतेक दाखोवपाक सोदता। हातूंत ताणें भारतीय संविधानाचो अपमान केला। ह्या घडणुकेचो गोंय काँग्रेसीन निशेध केला आनी मुखेलमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो म्हूण गिरीश चोडणकरान पर्रीकाराक उपदेश दिला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सीएम ते प्रेजेंट करपाक सोदता की आपण RSS एक एक्टिविस्ट आणि हालीच देशभरात वेगवेगळ्या मार्गान एक मायनॉरिटी भितर भय निर्माण केल्लो आसा। तो जावं गौरक्षकच्या नांवान, तो लव जिहादच्या नांवान, घर वापसीच्या नांवान असे वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून पूण त्या पाठभुमीचेर ज्या गोंयाक BJPक गोंयच्या लोकांनी तडीपार केल्ले, म्हणजे ह्या निवडणुकीक तांकां हरयल्ले, ते हरयल्ल्या कित्या खातीर हरयल्ले ताजेर तांणी विचार करना। कारण असलीच मस्तीपणां ते करताले म्हणून गोंयच्या लोकांनी तांकां हरयल्ले, 21 वयल्यान तांकां 13चेर हाडून सोडलेले। तरी आसतना जे BJP फोर्सीस ज्यांनी इलेक्शन लडयले तातूंत विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे, तुगे जयेश साळगांवकर आनी विनोद पालयेकर हे BJPची प्लँकाचेर जिखून येवन तांणी मनोहर पर्रीकाराक आपूण CM केल्लो। हांव तुमची मार्फत तांकां 4 जाणांक विचारपाक सोदता की तुमी ह्या घडणुकेक सपोर्ट करता काय म्हणून। कारण गोंय आनी गोंयांत ज्यांनी तुमकां वोटींग दिल्लें ते तुमी असलो एक गोंयांत भितर भंय निर्माण करून पार्लमेंटा इलेक्शना कडेन पोलरायज करपाचे तुमचे प्रयत्न आसा काय कितें असो दुबाव गोंयच्या लोकांक येता। RSSन एक हिंदू चेतना संगम ऑर्गनायज केल्ले आनीक ह्या प्रेस कॉन्फरन्स ह्या हिंदू चेतना संगम जे RSSन ऑर्गनायज केल्ले त्या फंक्शनाक गोंयचो मुख्यमंत्री, एक RSS एक्टिविस्ट असो थंय परेड करतालो। सो ही जी घडणूक जाला की गोंयचो मुख्यमंत्री थंय मनोहर पर्रीकर वयतालो, आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना। थंय गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान RSSचो फूल युनिफॉर्म घालून त्या फंक्शनाक RSS एक्टिविस्ट जावप ही घटना म्हणजे एक कॉन्स्टिट्यूशनाचो एक अपमान आनीक इट्स अ डेथ ऑफ गोवा एक्चुअली। कारण तो मुख्यमंत्री आसा, तेणें वचपाक जाय आशिल्लें, आमकां ऑब्जेक्शन मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिवन तो गेल्लो जाल्यार हेजेर आमकां कांयच ऑब्जेक्शन नाशिल्लें। सो वी स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट मनोहर पर्रीकर अटेंडिंग द RSS फंक्शन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। सो हांव ताका एडवायज करता की तूं ताबडतोब राजिनामा दी मुख्यमंत्री पदाचो आनी तेजे नंतर तूं गोंयचो RSS चीफ जावं देशाचो RSS चीफ जा, आमकां कांयच येना। कारण तूं गोंया भितर तूं एक अटेंड करून एक वायट सिग्नल तुवें लोकां भितर धाडलेलो आसा।